ह्याच्यापेक्षा नेमकी उलटी परिस्थिती तिसवाडी तिसवाडीची परिस्थिती किती आय वॉज कमिंग टू दॅट. काँग्रेसच्या बाबतीत म्हणटा तिसवाडीन बाकीच्या मतदारसंघात काँग्रेस असा काय ना, इलेक्शन लढयता काय तांकां इंट्रस्ट असा काय ना, म्हणजे पिक्चरात खंयच नाशे पर्याय. तिसवाडीत मात्र काँग्रेसीचे 2 मतदारसंघान पळयले जाल्यार आमचो एक खोर्ली मतदारसंघ तो आणि सेंट लॉरेन्स हे 2 मतदारसंघ जर पळयले जाल्यार थंय काँग्रेस बरीच पॉवरफुल दिसता. हाजें कारण कितें तर काँग्रेसचो MLA जो आसा पांडुरंग मडकयकर ताजेच दोगूय, म्हणजे एक ताची मिसेस जनिता मडकयकर आणि दुसरो ताजो धाकू मडकयकर, दोन्ही मतदारसंघात लढयता. आणि त्या निमतान एक काँग्रेसचें वातावरण जे खंय तरी कमी जाल्लें विधानसभा लोकसभा वातावरण निर्मिती बरी जाल्या. सिंबॉल ना पण कॅन्डिडेट आसा त्यांचे सिंबॉल इंडिपेंडंट म्हणून लढयतात तरी सुद्धा एक काँग्रेस म्हणून थंय जोश दिसून येता त्या दोन्ही मतदारसंघात. बाकीचे तिसवाडीचे कितें? बाकीचो ताळगांव बाबुशाक सोडिल्लो आसा, त्यामुळे ते म्हणजे ते पॉलिटिकल हांवें जसो एक म्हटलें की बीजेपी सत्तेत येतली उत्तर गोवा, पण मगाशी म्हणटा तशें आमी एक 2-3 सीट कमी पडले जाल्यार मागीर बाबुशाचे सीट आसतले अशें म्हाका तरी दिसता. सो बाबुश इज अ पार्ट ऑफ दॅट ग्रँड अलायन्स. बाकी तांणी तिसवाडीचो चिंबल सीट जो आशिल्लो तो MGPक सोडिल्लो, पण ते सध्या आतां एट प्रेझेंट पळयलें जाल्यार थंय MGचे कांय दिसना. जे कितें दिसता तेवूय बाबुशाचेच दिसता. म्हणजे ताळगांवय बाबुश आणि चिमलाई बाबुश. बेसिकली तू कितें म्हणटा की ही जी अलायन्स आसा ती बीजेपी, MGP, GVP आणि बाबुश अशी सद्याक तयार जाल्या अशी आमी तरी म्हणू शकता. अशी फाल्यां जर 2-3 सीट जर बीजेपी कमी पडले जाल्यार ते बीजेपी निश्चिंत रावपाचे, बाबुशाचे 2-3 सीट जी आसा ते सरळ वचून तांकां तेंकतले अशें म्हाका दिसता. अलीकडचे बीजेपीचे आणि बाबुशाचे एकंदर रिलेशन जर पळयले म्हणजे बाबुश इज अ पार्ट ऑफ द ग्रँड अलायन्स, उघडपणान रिलेशन दाखयल्या तेंचे, त्यामुळे तशें जावं शकता अशें म्हाका दिसता. सांतांद्रेची कितें? सांतांद्रेन थंय जो उमेदवार आसा बीजेपीचो उमेदवार आसा तो लोकांक खबर नासलो तरी ताजो बापूय बीजेपीचो कार्यकर्तो आसलो बऱ्याच 20 वर्षां पासून, त्यामुळे त्या मतदारसंघांची बीजेपीची वोट जी आसा ती ताका पडटलीच, पण ती निवडून येण्या पुरती ती पूर्ण आसा काय याचो विश्वास म्हाका दिसना. विष्णू खंय आसा, आमदार खंय आसा? अल्टिमेटली सांतांद्रे टेक्निकली द विधानसभा मतदारसंघ बिलोंग्स टू बीजेपी न्ही, बरोबर, आमदार बीजेपीचो आहा. सो विष्णूची भूमिका तू कशे तरेन पळयता? आमच्या तिसवाडीतलो दुसरो मतदारसंघ जर पळयलो म्हणजे जो आमदार आसा पांडुरंग मडकयकर तेणी ताच्या आपल्या बायलेक उबे केल्या थंय आणि तो रात दीस भोंवताना प्रचार करताना दिसता. जे सध्या मरगळ आयिल्ली काँग्रेसीचो आमदार असो म्हणून आमी, पण सत्तेर आशिल्लो आमदार विष्णू वाघ आता कितपत प्रचार करता हे म्हाका काय खबर ना. म्हणजे हांवें जवळ जवळ 1-2-3 वेळा जरी हांव त्या मतदारसंघात गेलो जाल्यार खंयच अशें आयकूंक येवंक ना की आमदार प्रचार करता त्या उमेदवाराचो. घडये तो करता आसतलो पण माझ्या दृश्टीन दिसना, उघड दिसना, करता आसतलो पण दिसना अशी परिस्थिती आसा. तरी पण पळोवंक गेल्यार कितें जाला आतां की विष्णूची आनी बीजेपीची केस्तांव आसली पळय ती मातशी आतां कमी जाल्या. तुम्ही बेसिकली कितें म्हणटात की विष्णू जरी हिरिरीन प्रचार करना जालो तरी तो विरुद्ध प्रचार करना आनी कांय प्रमाणात प्रचार करता बी. जेन्ना फॉर्म बी भरलेलो पळय तेन्ना म्हाका एक सांगूंक सोदता तो विरुद्ध प्रचार करतलो बीजेपीच्या अशें म्हाका केन्ना दिसना. म्हणजे नाराजी आसाच पण तरी तो बीजेपीच्या उमेदवाराच्या विरुद्ध प्रचार करतलो हे म्हाका मान्य ना. तटस्थ रावप शक्य आहा पण विरोधात प्रचार करप शक्य ना. एकूण पयला तो मात सद्या बीजेपीच्यान काम करता म्हाका दिसता. महायुतीची घोशणा जाली त्या वेळार त्या पत्रकार परिशदेक विष्णू वाघय उबो आशिल्लो हे तातूंतले एक नोट करपासारकी गजाल. म्हाका नेक्स्ट हांगासर म्हत्वाचें ते म्हळ्यार वील गो टू बिचोलीम इन द एंड. 70चे कितें जरी काँग्रेसीचे बालेकिल्लो दोन्ही आमदार काँग्रेसीचे तुमकां दिसता न्ही? 70 आमचे जे खाशे आहात पळय तांचो अजून प्रभाव आसात. आतां बीजेपीन थंय सामको तळ ठोकला. पर्रीकर थंय वचून एक दीस आयला, ताणें मिटींग घेतल्या, ताणें लोकांक आवाहन केलां. तरी पर्यंत अजून 70चे लोक आहा पळय ते अजून खाशाच्या प्रभावा खाली आसात. त्यामुळे 70चे जे मतदारसंघ जे दोनूय आहा मतदारसंघ जिल्हा पंचायतीचे ते म्हाका दिसता ते राखतले का दिसता म्हाका. इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आहा पळय कारण हे दोघे जाण ते काम करतात. विशेषतः विश्वजीत राणे पळय आहा ज्युनियर राणे तो थंय नेटान काम करता कारण ताका आतां फुडें आतां 2 वर्सांनी जेन्ना विधानसभा निवडणूक आहा पळय तेन्ना ताजी प्रभाव जावंक जायना कारण आतां जर ती बीजेपी कडेन गेली
तर फुडें ताका त्रास जातले तेका खबर आहा बरोबर म्हणून तो नेटान काम करता ताणें सगळे तन मन धन लावन तो काम करता. सो 70 इट इज एडवांटेज काँग्रेस 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 बॅक कॅन्डिडेट हय काँग्रेस बॅक कॅन्डिडेट. आतां काँग्रेस एक्चुअली ऑफिशियली ना हय पण इट इज अशें दिवचलचे कितें दिसता दिवचले इंटर्नल तांचे पळय बीजेपी मदले वाद आहात पळय हय आनी थंयचो थळावो जो आमदार आहा नरेश सावळ हय ताणें सामको नेट लायला की बीजेपी कशेंच थंय वर तकली काडून दिवप ना म्हणून. आनी धाट्टंबा सारके मतदारसंघ पळय आहाय थंय शिल्पा नाग ही बऱ्यापैकी कार्य करपी फाटल्या 5 वर्सांनी भरपूर काम केल्लें आसा. तेजे विरुद्ध तेंच्यांनी एक स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट केला थंय तांणी आपल्याला एक मिनी महायुती केल्या. आनी नरेश सावळ वांगडा थंय राजेश पाटणेकर आहा पळय हय तो ताजे वाटेन आसा. बरोबर आनी सगळे जे विरोधी शक्ती आहा इन्क्लुडींग MGP हय हांगा युती आसा महायुती आहा म्हणटा आमी हय परंतु बिचोली मतदार तालुक्यान MGPचे जे कार्यकर्ते आहात प्रामाणीक अजून आहात ते BJP खातीर काम करिनात. सो दिवचले बीजेपीची ग्रँड अलायन्स आहा की मिनी ग्रँड अलायन्सा कडेन कॉम्पिटिशन करचें पडटा. सामकें सामकें कितें दिवचलचे तुजो अभ्यास एनालिसीस कितें दिवचले मेन म्हणजे थंय आतां मल्टी लिडरशीप अशी थंय डेव्हलप जायत आसा आनी मल्टी लिडरशीप डेव्हलप जाल्ल्या कारणान प्रत्येकाची इच्छा वाडत वता आनी त्या इच्छेंतल्यातून मागीर वाद विवाद सगळे जायत आसा. आनी BJPक केवळ डिचोलीन अशें न्ही तर संपूर्ण देश पातळीचेर जर पळोवपाक गेले आमी आनी आमच्या संपूर्ण गोवा राज्यान सुद्दां पळोवपाक गेले जाल्यार सगळे एकत्र जावन येवन BJPचो पराभव करप अशेंच वातावरण गेली 2-3 वर्सां आसा. दॅट इज द ओनली स्ट्रॅटजी अवेलेबल तेच तांकां आसा पण तातूंत आमी पळयलां की सगळीच कडेन ते यश आयिल्लें अशें ना. प्रमोद बिचोलेच्या एक मातशें एडिशन करूंक सोदता. शिल्पा नायक हे फक्त ZPचे उमेदवार न्ही तर फोर्थकमिंग विधानसभा इलेक्शनाक भाजपा कडेन थंय जाय तसो कॅन्डिडेट ना. सो ताजे कडेन ते भाजपाचो विधानसभेचो उमेदवार ह्या नदरेंतल्यान ताजे कडेन पळोवप जाता. त्या नदरेंतल्यानूय ह्या तुवें जर महायुती हो शब्द जर वापरलो त्या ह्या महायुतीच्या लढ्याक बरेच म्हत्व आयिल्लें आसा. सो इट इज अल्टिमेटली MLA वर्सीस MLA इन वेटिंग. इट इज दॅट काइंड ऑफ अ बॅटल दॅट वी आर विटनेसिंग इन लाटोंबारचे. आनी त्या खातीर नरेश सावळ पळय आहा तें नेट धरला म्हणजे आतांच मातशी डॅमेज करपा खातीर. आनी ताजे फाटलें मेन कारण कितें फुडें ताका मातशी आतां तिका डॅमेज केली डिस्करेज केली जाल्यार जेन्ना विधानसभा निवडणूक येत 2 वर्सांनी तेन्ना मातशें सावळाक बऱ्याक पडटलें. तो इम्पॅक्ट करपाचो विचार आसा. म्हाका दुसरी गजाल सांगात प्रसाद वॉट आर दी मेजर इश्यूज यू आर लुकिंग एट. म्हळ्यार आमी काल दक्षिणेक मायनिंगाचो इशू म्हणिल्लो EC आता रिवोक जावपाची परिस्थिती आयली. सो अशी परिस्थिती हातूंत भितर मायनिंग कितलो इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट आनी कितलो कारण मया जेन्ना मुख्यमंत्री गेलो तेन्ना प्रॅक्टिकली लोकांनी इलेक्शन बॉयकॉट करता म्हणून सांगून मुख्यमंत्र्याक घेराव घालो. सो हाव दॅट इश्यू इज गोइंग टू प्ले आउट. एक नोतांतले अशें आसा की बार्देश आनी पेडणे तालुको जर आतां आमी नॉर्मली म्हणटाना बार्देशाचे थोडे पोर्शन आनी पेडणे सोडलो जर जायत जाल्यार दिवचले 70 बेल्ट हो मायनिंग बेल्ट आमी म्हणटा. पण तशी परिस्थिती नॉर्थान ना. नॉर्थान 70 आनी दिवचले जरी हो मायनिंग बेल्ट जर जाल्यो जरी जाय जाल्यार नॉर्थांतलो बार्देश आनी पेडणे हो सँड मायनिंगा सकयल येता. सो टोटल ही नॉर्थांतली जी एरिया आसा ती फक्त आयर्न ओर मायनिंग मेजर इश्यू आसा जाचेर बॅन आसा. हेवटेन मायनिंग ओर एक्स्ट्रॅक्ट करपाकूय बॅन आसा हेवटेन रेंव काडपाचेरूय बॅन आसा. सो ही टोटल नॉर्थाचो जो बेल्ट आसा तो बॅना सकयलूच चेपलेलो आसा. आतां लोकांक दिसता आयज बॅन काडटले फाल्यां बॅन काडटले आयज बॅन काडटले मायनिंगची बॅन काडले दिसता ना. तो म्हणटा की इवन इट इज नॉट ओनली आयर्न ओर मायनिंग इट इज ऑल्सो सँड मायनिंग. कितल्योश्योच फॅमिली डिपेंडंट आशिल्ल्यो जाका लागून ग्रीन ट्रायब्युनलान ताचेर बॅन घातलेलें आसा. सो म्हजो सांग चिरांच्या खणीचेर सुद्धा बॅन आसा. पण कायद्यान जर बॅन असले न्ही तर चिरे भरपूर मेळतात. सगळे व्यवहार जो चालू आसलो पयलीं तो तसोच चालू आसा फक्त कायद्यान बना. मागीर सरकारान जर हे व्यवहार जर चालू दवरले जाल्यार ती बंदी कित्याक घातिल्ली. हो इज मेजर इशू लोकांची तकल्या भितर. हय ह्याच इशू खातीर प्रमोद हांव तुका सांगपाक सोदता ह्याच इशू खातीर लोकांचो एक क्लस्टर कसो जाल्लो आसा. सॅटिस्फॅक्शन आमी कोंकणीन फुगासांव म्हणटा तशें म्हणजे आजुनी मायन सॅटिस्फायड नात लोक. एक एक्स मनशान एक ग्रुप केला तो सरकारा विरुद्ध वाय मनशान एक ग्रुप केला सरकारा विरुद्ध. म्हणजे कितें आमकां सरकार आयज काडटा फाल्यां काडटा मायनिंगाच्या EC क्लियरन्स
आयला झाली म्हणून रोखडेच मायनिंग सुरू जाता अशें काय ना. बरोबर. पण तो एक फ्रस्ट्रेशन लोकांमध्ये कित्याक आमकां इतली वर्सां आतां जवळ जवळ 2.5 वर्सां सरकारान अशें आतां झुलत दवरले मायन सुरू करता आयज सुरू करता. सो ती सरकाराचे तिडक व्यक्त करपी थोडे क्लस्टर्स तयार जाल्ले आसात. एंगर की दे आर गोइंग टू प्ले अ मेजर इम्पॉर्टंट रोल फ्रॉम सत्तरी टू कलंगूट. सर तुमकां खंयचे इश्यूज महत्वाचे दिसता? तशें पळोवंक गेल्यार जिल्हा पंचायत निवडणुकीत व्हडले इश्यूच ना. जे कॅन्डिडेट रावल्या पळय तांकां खबर आहा की आमकां कांय अधिकार ना म्हणून, कळ्ळें न्ही. ते कांय करूंकय शकनात. आनी सरकारान जर आतां कितली प्रॉमिसीस दिली तरी खंयचोच आमदार ताका मान्य कित्याक जिल्हा पंचायत जर चड अधिकार दिले तर आमदाराचें म्हत्व कमी जातलें हें सगळ्यांक खबर आहा. त्यामुळे कांय नांवा खातीर दितले ते, कळ्ळें न्ही. आतां एक मायनिंगचो इश्यू पळय आहा न्ही, त्यांनी आता कालच बातमी आशिल्ली की ट्रक ड्रायव्हर असोसिएशन आहा उत्तर गोवा, तांच्यांनी वॉर्निंग दिलें की आमी बॉयकॉट करतले म्हणून. आनी तेंच्यांनी कांय बोवाळ घातलो, मया घातलो बोवाळ तेंच्यांनी. पण ही संख्या खूब कमी आहा तशी. आनी कांय इश्यू झेडपी इलेक्शना भितर मतां भितर कन्वर्ट जावप कठीण जातलो आहे. आनी अशी जेन्ना परिस्थिती आसता पळय तेन्ना ते बीजेपी पक्षाक चड म्हत्व येता. बीजेपीचे कार्यकर्ते आहा ते बाकीचे म्हणटात मागीर पळयात आमी म्हणटाले ते अल्टिमेटली शिक्कू मारपाचो तेन्ना शिक्कू कमळाचेर जातलो अशी परिस्थिती तुमकां दिसता? सामकें सामकें. खंयचे मेजर इश्यू फायनल रॅप अप करचे पयलीं राजू, वॉट इज द मेजर इश्यूज दॅट आर मतदाराचे तकले भितर आसतले मतदान करतना? वास्तवीक म्हाका दिसता आमची डेमोक्रेटीक सिस्टम जर आमी पळयली जाल्यार त्या जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीचें वोटींग जें आसता तें वोटींग मायनिंगाचेर धरून जावपाक जाय अशें म्हाका दिसना. कारण मायनिंग चालू करप, बंद करप, परत सुरू करप हे सगळे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकाराच्या हातातले विषय. जिल्हा पंचायतीचो विषय न्ही. पूण जे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या गेल्या 2 वर्षाच्या कामकाजामुळे जे बंदी आयिल्ली आसा, सगळ्या चिऱ्याचेर बंदी, मायनिंगाचेर बंदी, रेल्वेचेर बंदी, तातूंतसून जो असंतोष आसा तो व्यक्त करपाक संदी म्हणून लोक हांगा कदाचित त्या सरकारच्या निर्णयाचेर वोट घेऊ शकता. म्हणून ते कन्वर्शन जावपाक शकता मतांचे. नाल्यार हे विषय जिल्हा पंचायतीचे न्ही. आणि प्रत्यक्षात जिल्हा पंचायतीचे विषय आसा 27. आम्ही परत म्हणटा जिल्हा पंचायतीक अधिकार ना सगळे आसा. 27 प्रकारचे अधिकार आसा. पण तेच अधिकार राज्य सरकाराकूय आसा. शाळा बांदपाचे अधिकार तांकां दिल्या, शाळा मेंटेनन्स करपाचे अधिकार तांकां दिल्या, इमारती बांदपाचे अधिकार दिले तांकां, रस्ते, अशे 27 अधिकार दिले. जो पर्यंत ते सारखे डिमार्केट करून फक्त ह्या एजन्सीचे हे अधिकार एक्सक्लुसिव्ह अधिकार दिना, पैसे मेळना न्ही. सगळे कायद्याक सगळे कागदान सगळे बरोबर. पण काम करता जाल्यार काय करपाक क्विकली सामको टाइम सामको अधिकार मेळना. ह्या मुद्द्याचेर जिल्हा नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायतीचे असे 4-5 जाण असे जे एक्सचे मेंबर जावन गेले त्यांच्यानी निधी नासतना सुद्धा आपल्या स्वतःच्या मतदारसंघात आरडीएतल्यान, पंचायतीतल्यान असे कितल्याशाच डिपार्टमेंटान निधी हाडून स्वतःच्या हिमतीचे त्यांच्यानी डेव्हलपमेंट पण आपण त्रास काढून आपली कामं केली. कामं करपाक जाय जाल्यार कशीय करपाक जाता. फक्त निधी ना म्हणून कामां करपाक इच्छा शक्ती फक्त बरी. याच थॉटाचेर थांबता एक काम करपाचें जर असलें जाल्यार कोणाकय धरून खंयच्यानय पयसो हाडून खंयचोय डिपार्टमेंटातली स्किमी आपल्या मतदारसंघात पावोवप हें झेडपीक एकदां निवडून ते शक्य आसा. अधिकार मेळपाक जाय. फाल्यां निवडणूक ताजे उपरांत कितें जातलें, खंय वता हो असंतोश मतां भितर कन्वर्ट जाता काय कितें हें कळटलें. आमी फुडले 2 दीस म्हळ्यार इलेक्शनाचो दीस आणि निकालाचो दीस दोनूय दीस वेगवेगळे कार्यावळी तुमचे म्हऱ्या हाडत रावतले, लायव्ह अपडेट हाडत रावतले. मतदान खंय कितलें जालां, खंयचे एरिये भितर कितें ट्रेंड दिसता हाजें एनालिसीस आमी फाल्यां करतले. तुमी तिगी जाण आयले, इतली बरेशेन उत्तर गोंयची विश्लेशण केलें. थँक्स अलॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.